बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबी आसूं. आयच्या मिसांत आमी मागता आमांसियो कॅचिटन फेर्नांडीस पयल्या वर्साचो उगडास, इस्ताक्यो गेब्रियल आब्रियो पयल्या वर्साचो उगडास, इवॉन विएगस म्हयन्याचो उगडास. हे आमच्या भाव भयणीक देवान सुर्गीचें सूख फावो केल्यार पुरो म्हूण आमी मागुया. त्याच बरोबर आयच्या दिसाक आमी मागता वाडदीस समोर रमतली आमची भाव भयणी कायतानी मारी फेर्नांडीस, मातिल्दा फेर्नांडीस, एलिस्टन तावेरा आनी डिवायन मार्टिन्स. देवान तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून तांकां आपल्या देण्यांनी बरो म्हूण ह्या मिसा भेटेंत आमी मागुया. आयच्या दिसा पवित्र सोबा बागिवोन आल्फोन्सा आमची इंडियेची ही भयण तिचो आयज सेवाधर्मीक उगडास आमी करता. जेजूच्या तत्वान ती जियेली. जेजूक आपल्या जिविताचो माज, आपल्या जिविताचो तेवो तिणें केलो आनी आयच्या दिसा हेंच करूंक आमकां पवित्र सोबा उत्तेजन आनी आमंत्रण दिता. पूण जायते पावटी घोडेक दुसऱ्या वस्तूक आमी आमच्या जिविताचो माज केला, तांचेर आमी अदीक लक्ष दवरला. तर सगल्या आमच्या पातकाची ह्या वेळार आमी दूख धरुया. आनी कोणती बरीत काळजां सुगली म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनात चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पोवड अपराध. त्या पसत पांय घेवन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो, आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बाबा, बागिवंत आल्फोन्सा तुजे बागिवंत आंकवारीक सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें भरली. तिचे देखी पोरमणे भावार्थाचो आनी मोगाचो रस्तो धरून तिच्या सांगाता सासनाचें सूख भोगूंक आमी पावूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइसेस सिनाय दोंगरा वेलो देंवलो. दोंगरा वेलो देंवतना ताच्या हातांनी साक्षेच्यो 2 पाटयो आसल्यो आनी सर्वेस्परा कडेन उलयल्या उपरांत आपलें तोंड पोरसोरीत जालां म्हूण मोइसेसाक खबर नासली. आरोनान आनी इस्रायेलाच्या पुतादुआंनी मोइसेसाचें तोंड पळयलें. तें पोरसोरीत जालां देखून तीं ताचेशीं वचूंक भियेतालीं. पूण मोइसेसान तांकां आपयलीं आनी आरोन सोबेच्या सगल्या फुडाऱ्यांक घेवन तांचेशीं आयलो आनी मोइसेसान तांचे लागीं उलयलो. तेन्ना इस्रायेलाच्यो पुतो धुवो ओदीक लागीं सोल्ल्यो
आनी सिनाय दोंगरार उलोवन सर्वेस्परान दिल्ल्यो त्यो सगल्यो आज्ञा ताणें तांकां कोलीत केल्यो आनी तांचे लागीं उलोवन सोमतोच मोइजेसान आपल्या मुखामोल एका पडद्यान धांपलें. सर्वेस्परा मुखार उलोवंक वेतालो तितलेय पावटी आनी थंयसरलो भायर सोरो पर्यान मोइसेस पडदो काडटालो आनी भायर सोदतोच आपणाक दिल्ल्यो आज्ञा तो लोकांक सांगतालो आनी इस्रायलाच्यो पुतो धुवो मोइसेसाचें तोंड पोडसोडीत जाल्लें पळयताल्यो. सर्वेस्परा कडेन उलोवंक वचोसोर मोइसेस आपल्या तोंडार नव्यान पड्डो घालतालो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं खरेंच पवित्र. म्हणुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं खरेंच पवित्र. सर्वेस्परा आमच्या देवाक वाखाणात. ताच्या पांयासोना मुखार साश्टांगी पडून नमस्कार करात. खरेंच तो पवित्र. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं खरेंच पवित्र. ताच्या याज्ञिकां मदें मोजेस आनी आरोन आसले. ताचें नांव घेतल्या मदें सामुएल आसलो. ते ताका उलो मारी आनी तो तांकां जाप दी. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं खरेंच पवित्र. कुपाच्या कांब्यांसून तो तांचे कडेन उलयतालो. ते ताच्यो आज्ञा पाळटाले आनी ताची समूट सांबाळटाले. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं खरेंच पवित्र. सर्वेस्परा आमच्या देवाक वाखाणात. ताच्या पवित्र पर्वता मुखार साश्टांगी पडून नमस्कार करात. कित्याक सर्वेस्पर आमचो देव पवित्र. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं खरेंच पवित्र. उद्गार. सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सोमी म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांव तुमकां कळयलां. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्परा सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून लोकांचे उरपोंजेक म्हळें सुर्गेचें राज शेतांत लिपलोल्या एका तेव्या पोरी. कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं कुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता. तेच भाशेन सुर्गेचें राज
नाजूक मोतया सोदूंक भोंवतल्या एका वेपाऱ्या सारकें. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटोच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलें विकता आनी ते मोती आपूण विकते घेता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमकां शुभ वर्तमान थेव्या आनी मोतयाची खबर सांगता. जिवितान खंयची मोतया आनी तेवे गरजेचे हाचे विशीं आमचें लक्ष ओडून हाडटा. आनी आयचे वाचता आसतना म्हाका एके ओस्तुरेचो उगडास आयलो. कांय काळ फाटीं हांव एके फिरगुचेर आसतना म्हाका ही ओस्तुरी भेटली. She was like an angel in the parish. म्हळ्यार एक आंच बुडवो कसो एके फिरगोचेचो. कोणाच्याय तोंडांतल्यान हे ओस्तोरे बाबतींत कांयच कसलेच वायट हांवें केन्नाच आयकूंक ना. सादेपणान जेवपी, सादेपणान उलोवपी ही ओस्तोरी. जरी तर ती जाणटी जाल्ली पूण ल्हान भुरगीं ती वाडलोल्ली पासून कितलो मोग आनी रेस्पेद हे ओस्तुरेक ती दिताली. शी वॉज एन एपल इन एवरीवन्स आय. आनी फिरगोचेन कसलोय वावर करूंक ना अशें ना. कसलोय वावर आसलो फिरगोचेचो आपलोच कसो ती करताली. जरूय तिची भुरगीं भायर आसली, तिचो घोव सोंपलोलो, घरांत ती एकलीच रावताली, पूण शेजारी कितलो मोग तिचे सोवें दाखयताली. फिरगोजेचे वांगडी कितली आपुरबाय ही ओस्तुरेत हांवें दाखयताली. आनी जेन्ना एक दीस हांव म्हजी गवळीक भेट करूंक तिच्या घरांत पावलो तेन्ना हांवें पळयलें तिच्या घरांत गेलो तेन्ना घरांत जाय तितल्योच वस्तू आसात. सोर भोंवती कांयच ना. एक सोफा आनी एक मेज आनी थोडी खोदेलां आनी आपणाक जाय त्योच वस्तू तिच्या घरांत हांवें पळयल्यो. आनी ती म्हाका म्हणोंक लागली, ब्रदर, म्हाका आनी हे पिरायेर ह्यो दुसऱ्यो वस्तूची कित्याक गरज? म्हजीं भुरगीं भायर आसात, आपलो फुडार ती करतात. म्हजे लागीं फावो तितले दुडू हांवें दवरल्यात, चड नात. जाय जाल्यार म्हजीं भुरगीं म्हाका दितलीं. कित्याक ह्यो वस्तू इतली सगोट गिरेस्तकाय आनी म्हाका हे म्हजे पिरायेर? भाव भयणीनो, शाणी ती ओस्तुरी, जाणवायेन बोल्लोली ओस्तुरी ती, भावार्थान बोल्लोली ओस्तुरी, पवित्रपणान बोल्लोली ती ओस्तुरी. कित्याक आपल्या जिविताचो तेवो कितें, कोण, आपल्या जिविताची कुशालकाय कितें, सुपूर्ण गिरेस्तकाय आपल्या जिवितान कितें, ती ओस्तुरी जाणा जावंक पावली. आनी ह्याच तेव्याचेर, ह्याच मोतयाचेर तिणें आपलें ध्यान मन घातलें. आमी जाणाव जेजूच्या काळार पॅलेस्टायनाक तांच्या ह्या देसान सोबार झगडीं झुजां जातालीं. आनी सांगता ते भाशेन लोक खंय तेन्ना बँकां नासलीं, आपले तेवे जमनीन पुरोवन दवरतालीं. आनी सोबार काळ बोलांतल्या उपरांत जेन्ना हे कामदार शेतां खणटाले तांकां खंय हे तेवे मेळटाले. आनी तांचो खंय एक रूल कसो आसलो, तूं जरी तर एक वावराडी कसो थंय वावर करता आनी ते तुका मोती मेळ्ळे जाल्यार ते मोती तुजें, ते तुज्या दोनयाचें जायना. आनी त्याच खातीर खंय जेन्ना ही मोतयां मेळटालीं तेन्ना हे वावराडी वेताले आनी हें शेत आपल्या नांवार करून घेताले. आनी असल्याच संदर्भान आयचें शुभ वर्तमान आमकां मेळटा. आयज आमच्या समाजाचेर आमी नदर मारल्यार हे संवसार म्हणल्यार एक शेत कशें, आनी दर एक मनीस मोतयां आनी तेवे ह्या शेतांत सोदूंक भोंवता. थोडीं आपल्याक देव सोदूंक भोंवतात, देवाक सोदतात, तोजवीत करतात. थोडीं आपल्याक नांव सोदतात, पदवी सोदतात,
गिरेस्तकाय, बरी भलायकी, आपली स्वप्नां, एक बरो फुडार सोबार तेवे ती सोदतात. आनी हे सगळे सोगोट तेवे आमच्या जिवितांत ते गरजेचे. पूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. एक उंच मोलाचें मोती ताका मेळटोच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितले विकता. फकत एकूच मोतयाक उंच मोल आसा. एकूच मोती जिवितान उंचा मोलाचे चड गरजेचे. आनी तें कितें तें आमीच आमकां विचारूंक गरज. दुसरे सुवातेर हांवें म्हज्या जिवितान जायतीं मनशां पळयल्यात जांचे लागीं घोडेक संवसाराच्यो वस्तू कांयच ना, पूण तांचे लागीं एक म्हत्वाची वस्त आसा ती म्हणल्यार जिवितान खुशालकाय. कित्याक तांच्या जिवितान जेजू आसा. त्याच बरोबर हांवें असलीं मनशां पळयल्या तांचे लागीं संवसारांतल्यो सगल्यो वस्तू ध्यान गिरेस्तकाय आसा, पूण मोलाची वस्त ना ती म्हणल्यार जिवितान खुशालकाय, शांती ना. कित्याक जिवितान देव ना, जिवितान जेजू ना. दुसरे सुवातेर आमी हांगा पळयता शुभ वर्तमान सांगता, कोण एकलो मनीस शेत खोंडटा, एकलो मनीस मोती सोदूंक वेता. जरी तर आमकां आमच्या जिवितान जेजू जाय, देव जाय, जरी तर आमी वावर करूंक गरज. दुसऱ्याचेर आमी पातयेवन रावंक जायना. आमी म्हणूंक जायना आमची आवय बापून आमकां केन्नाच देवाची खबर सांगूंक ना. म्हज्या संदेशकारांनी, म्हज्या फिरगोशेंतल्या यात्निकांनी वो फिरगोचेन पवित्र सभेन म्हाका केन्नाच जेजूची वळख दिवं ना, देवाची वळख दिवंक ना अशें आमी म्हणूंक जायना. जर तर आमकां आमच्या जिवितान देव जाय, आमच्या जिवितान हो देवो जाय, जाल्यार आमी एकल्यान हो प्रयत्न करूंक गरज. आनी तिसरे सुवातेर तेवे वयल्या वयर मेळनात. तेवे जर तर सोदतले जाल्यार खोडूंक गरज, घाम वारूंक गरज, रातीचे दीस करूंक गरज. आनी तेन्नाच की आमच्या जिवितान आमकां तेवे मेळटात. जरी तर आमी आमच्या जिवितान देव सोदतले, जेजूक सोदतले जाल्यार जायते कश्ट करूंक गरज. आनी आमी पळयता जायती आमची क्रिस्ती भाव भयणी जेजूक आपल्या जिविताचो माज करूंक, जेजूक आपल्या जिविताचो तेवो करूंक कितले कश्ट आनी त्रास ती भोगतात. ही वाट सोंपी वाट न्हय. जायत्यो अवघडायो, जायते त्रास आमचे फॅमिलींत, आमच्या जिवितान आमकां सोसूंक पडटले. पूण हो तेवो मेळटोच आमच्यांनी आटापूंक जायना तसली खुशालकाय आमकां जेजू फावो करतलो. आनी असलेंच भाग्यवंत आल्फोसान आपल्या जिवितान केलें. जेजूक आपल्या जिविताचो तेवो करूंक ती वावुरली आनी आयज पवित्र सभा तिका आपलोच तेवो कसो मानता. हो मान तिका फावो करता एका सांताचो. आयच्या मिसा बलिदानान आमी वांटो घेता आसतना जेजूची कृपा आमकां मागुया. आमच्या जिवितान कितें गरजेचें, खंयचे तेवे आमच्या जिवितान गरजेचे ते आमी सोदून काडूंक प्रयत्न करूंक आमकां जेजूची कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानान मागून घेवया. भेटोवनीक आमी गायन गावया. सर्वेस्परा देवा, C32, पान 42, C32, पेज 42. सर्वेस्परा देवा, soria uniace libertu camanda cosico liberte data santu camce yani sovidutra umdala
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविता देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मनात आणि मोहिमेन आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. कोंदवाळ्या बाबा, भागिवंत आल्फोन्सा, तुजे भागिवंत आंकवारीच्या मोगान भरलेल्या जिविता पासत तुका आर्गां दिवन कालतेपणी ही निश्कोळूंक बोळी आमी तुका भेटयता आनी आमची काळजां कोतकोतीत मोगान पेटय म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओ योशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गेच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेसूक भेटयलें त्या भोगतां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या ओरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकाचे भोगसणे मिळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब दिवन बाबार्ताचो कूट परगटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमता, तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटता, तुज्या येण्याक आमी अंतरेकता. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बाबाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबाक आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसुळीत मुखामळ पडोवंक फावो कर
आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत सुसे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्म दिता, भाग्यवंत आल्फोन्सा, भाग्यवंत सुसे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. हो सासणीक देवो जिविताची गिरेजकाय. हीच ती देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजू म्हाका तुजी गरज. D15 50 आनी 5. D15 पेज 55. जेजू म्हाका तुजी गरज. सुखे सोमी साशे उदक तुज्या दिव्या पडबिसलेचे
연락처로 어루매지 우자 디벼 얼비스레지 연락처로 어루매지 तुझे बघो मागना जीवी नावर जेसू आणि पदवी तुझे बघो मागना जीवी नावर जेसू आणि पदवी इठाव जेसू पूर्णाकारसा della boti della vire canto il loro rucacado vigor loro purisado canto il loro rucacado vigor loro purisado tuझे बघो मागना जीवी नावर जेसू आणि पदवी तुझे बघो मागना जीवी नावर जेसू आणि पदवी प्रार्थूया. ओमोर देवा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंत आल्फोन्साचे देखीवंत जिणेचो उगडास करून तुज्या एकल्याच पुताची कूड आनी रोगत आमी घेतल्या. तांच्या बोळान संवसारांतले चड चड वस्तूंक लोप दोन आसतना तुज्या खोऱ्या मोगाच्या मार्गार तीर रावूंक आनी अशें सरकार तुका रूप रूप बगूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आनी सर पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजूक तुमच्या जिविताचो देवो करूंक वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सासवत आदाराचे माई तुझ्या भुरग्यां पासत विनोदी कर. भोव भाग्यवंत मारये, तूं आमचो सदांचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरवासो. आयज आमी तुका भेट करूंक आयल्या. तुवें आमकां सोडून दिल्या सर्व उपकारां खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराची माई आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच करतले हांव. दुसऱ्यांकूय तुजी थाय ओडून हाडूंक सोबते दिताय सर्व आमी करतल्या म्हूण पास दिता. पदवेदार माई आमकां हे उपकार जोडून दी.
ताळणेचेर जेत व्हरून घोटाय गोठाय जेजू क्रिस्ताचो सुपूर्ण मोग एक पवित्र मन आनी तुज्या पुत्रा सवे सासणाचे जिवीत सदाकाल आदार दितेले माये आमचे पासत विनोती कर. जमातीचे प्रतोन हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे माये मारयेच्या एकाच उतरान गालिलेच्या काना नोगरांत उदक आसले ते दाका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मायेच्या आसऱ्याकाल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उदेशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. हे आदाराचे माये आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ, मोडतल्यांक पाव, ताळणेक आमकां दिराय. आमच्या दिसपट्या जिवितान आमकां कोर गोवाय. दिसपट्या गोरसांनी मागणे हे आदाराचे माये व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्या जिविताच्या गोरसांनी तुजो आदार आमी लाल्योन मागता. कोश दूख हुस्के कोती विघ्नां संकश्टां ही आमची निर्भाग हाडटले कुरीस. ह्या अडचण्यांनी आमची दोयन जोतोन कर. तुज्या पुताच्याच कोश्टांक आमचे मन एकवटावन मोगान आनी सोंसणीकायेन सगळे सोंसूंक आदार दी. बावरताची मागणी मागुया आमच्या पाप साहेबाक बिस्म साहेबाक सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. सोमेस मुनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटान जियोशे कर म्हूण मागता. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपलो बेस विचून काडल्यार पुरो म्हूण मागता. मेलेल्या सोमेस भावार्थ्याच्या आत्म्याक सासनाचो विसो दी म्हूण मागता. आमचे माये उद्देशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उसवाड पुळिवचो आनी तुज्या मोगाची ऊब भुकुशी कर म्हूण मागता. आमचे माये उद्देशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यान आमच्यो काशा गरजो आमच्या आदाराची मायेतान घालुया. भावार्थ्याचे मागणे ही आदाराचे माये तूं गिरेस जोशी उदार. देवाची सर्व देणी तूं आमकां वांटाय. आमा भुरग्यांची तूं राखण कर. क्रिस्ता जावन तूं आमच्या बातकाचे भोगसणे आनी आमचे दारोण जोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेता. ताळणेचे वेळार तुका उलो मारूंक चुकोन निर्भागी बाळा जायत म्हूण. जेजूचो मोग सदांच शेवटाक पर्यंत जेवंक आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराचे माये. आतां आमी सर्वय समयार आनी काळाच्या क्रिस्तावांक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या सक्तीवन शरणा काल जेवंक आमकांच वोपून दिवया. नमान मरे कुर्तेन बोलोली सर्वेस्पोर्ट Margaret Maria Devache Mai,
आमा पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनोदी कोर हे देवाचे भाग्यवन माये क्रिस्ताचे पासोन आमकां सांगच्या प्रार्थुया हे सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायेक आमची आवय करून दिली सदांच तोयार आमकां आदार दिवं. आमी तुजे लागीं मागता आमकां जे काळ सांगता तुजे आवयचो आदार सोदता तुजे सोडवणेचो फळ सासनाच्या सासनाक भोगूंक दी. आमेन. पिडेवंताक आशिर्वाद. हे सोम्या कुडीचे असोकतायन कोश्टवतल्या तुज्या साकराचेर तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल आनी तुवें रुचलेल्या आत्म्याक ऊब दिवन जीव बरीत कर. अशें कोश्टा वरवीं नितळ जावन बेगीनच तुजे दोळ्यार दोयेन भलायकी जोडच्याक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमचो सोमी जेसू क्रिस्त तुमचे सांगाती आसूं तुमकां राखच्याक तो तुमचे सोवे आसूं तुमकां सांबाळच्याक तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. शेवटाचे गायन गावया. T19 मारये सदांच आदार तुजो पान 216 T29 पेज 216.